ही आमची 116 वर्सांची जी परंपरा आसा ती कार्तिक त्रयोदशीक सुरू करपाची। आमकां कळिल्ल्या प्रमाणे जे जाणटेल्यांनी आमकां सांगिल्लें की पयलीं कार्तिक एकादशीक लोक पंढरपुराक वताले आनी कार्तिक एकादशीक वचून ते द्वादशीक येताले, तेन्ना ती परंपरा ताची खंडीत जावची न्ही। जे लोक कार्तिक एकादशीक मुद्दम पंढरपुराक वताले पळय, ती परंपरा खंडीत जावची न्ही म्हणून ते दुसरे दीस येवन मागीर त्रयोदशीक आमी हांगा करुया अशें तांचें ठरिल्लें। म्हणून हो कार्तिक त्रयोदशीचो उत्सव सुरू जाला, दिंडेचो उत्सव। हो दिंडी महोत्सव गेली 116 वर्सां जायत आयिल्लो आसा आनी ताची प्रथा अशी आसा की मेन जो उत्सव आसता त्रयोदशीक, कार्तिक शुद्ध त्रयोदशीक, त्या दिसा सांजचे 6:30 वरांचेर आमी पालखेन उत्सव मुर्तीची स्थापना करता अलॉंग विथ ग्रंथ आसा गीता आणि वेद आणि यथासांग म्हणजे भटजी कडल्यान व्यवस्थित स्थापना करून मागीर कार्यक्रम जसो जालो पहिली बैठक देवळाच्या मंडपान जाता। ती बैठक झाली की साधारण 8:30च्या दरम्यान दिंडी भायर सरता। ओल्ड हरिमंदिराकडून ती मार्केटाकडे येतात, आमचे मेन मार्केट, आणि थंय बाजारकारांच्या तर्फे एक बैठक असता युको बँकेकडे। सो ती थंय एक बैठक जाता, ती साधारण 10:30 पावणे 11 पर्यंत चलता। थंयच्यान परत दिंडी मुखार वचून म्युन्सिपाल्टीकडे येता आणि आमची त्या दिसाची शेवटची बैठक म्युन्सिपाल्टीच्या चौकान जाता। ती सप्ता म्हणेपर्यंत 1:30-2 जातात आणि मागीर मुखार ती दिंडी तशीच कार्यक्रम जातकच मुखार वता, कोमवाड्यान वता, पयली दामोदर सालान कोमवाड्यान राऊंड मारून आणि थंयच्यान मागीर ते साधारण 4च्या दरम्यान, पहाटे 4च्या दरम्यान विठ्ठल मंदिराकडे वता। त्यांची पालखी आमकां व्हरपाक येता आमच्या पालखेक आणि तांकां तो नारळ बी दिवपाचो आसता आणि दक्षिणा नाममात्र दिवपाची आसता। ती जाली की थंय त्यांची काकड आरती आणि भजनां जातकच साधारण 6:30-7च्या दरम्यान थंयच्यान दिंडी भायर सरता आणि मागीर वर्दे वालावलकर रोड, अगरवालाचे घर, मोर्डेकर काकांचे घर असे करत करत हांगा येता पाजी फोंडात आणि अप टू विशांत रोडाचेर अप टू लोकऱ्यांच्या घरापर्यंत वता, न्यू इयर हायस्कुलाकडे आमचे घर आणि लोकऱ्यांचे, आणि थंयच्यान मागीर ती परत देवळान येता। साधारण 12:30-1च्या दरम्यान दुसऱ्या दिसा पावता ती। मागीर एक दहीहंडीचो प्रोग्राम जाता शास्त्राप्रमाणे। दहीहंडी जाता, आरती जाता, उत्सव मूर्ती आम्ही ऑलरेडी भितर हाडलेली असता आणि थंय सांगता जाता आणि त्याच दिसा सांजचे साधारण 7च्या दरम्यान आमची एक नाममात्र पावणी करता आम्ही। एक देवाचो नारळ असता महारुद्राचो आणि विठ्ठल मंदिराचो, तो त्या नारळाची पावणी करून आम्ही मग मेन कार्यक्रम सुरू करतात। ह्या फावटी गायकवाड भगिनी आसात, अतिशय सुंदर गावपी ती, तुम्ही पळयले ऐकले असताले, आणि ते साधारण 10:30 पर्यंत सोंपता सगळी। आमचे दिंडी उत्सव 30 ऑक्टोबराक सुरवात जाता आणि 4 तारखेक ताचो समारोप जातलो। ह्या दिंडी महोत्सवात अनेक कार्यक्रम आसात, स्पर्धा आसात, गायनाचे बैठकी आसात। आमची ही जी दिंडीची परंपरा जी आसा ती पंढरपूरच्या विठ्ठला कडल्यान सुरवात जाल्ली आसा आणि वारकरी हांगा मोठ्या संख्येन येतात। आनीक हाजें महत्व जें आसा फक्त गायना पुरतें किंवा स्पर्धा पुरतें, कार्यक्रमा पुरतें मर्यादीत ना, तर आमची हांगा आमी जतन केल्ल्यो आमच्यो पुरातन ग्रंथ जे आसात त्या ग्रंथाचें पूजन करप आणि तेजे बरोबर विणा जी आसा ती विणा म्हणटा ही वारकऱ्यांची एक प्रथा जावन आसा आणि ते सिंबॉलिक आसा ती विणा म्हणटा ती, आनीक ती दवरून त्या दिसाक ताजें पूजन करून ते ग्रंथ जे ब्राह्मण जे आसा भट आसात ते आमच्या तकलेर घेवन ते व्हरून त्या आमच्या रथांत, जी रथ आमी रथ सजयतात त्या रथांत देवा बरोबर ह्या ग्रंथाचें हें जाता आणि ताका भरपूर मोठें म्हत्व आसा ह्या ग्रंथाक। आणि ही परंपरा आज पासून 116 वर्सां पासून आज पर्यंत तेजी आमी ती प्रथा आमी पाळटात आणि तीच आमची खरी म्हणल्यार तीच आमची हें दायज आणि आमची ती हें दिंडेचो खासियत। तर त्या काकडा आरती करून ह्या विठ्ठलाक दाखोवन मागीर ह्या दिंडेची समारोप आसात ते आमी थंय वयतात आणि तशी ती करून पेडा वयल्यान दामबाबाचें दर्शन घेवन हांगा बरोबर 12:30-1 म्हणल्यार हांगा ती पावता आणि ताच्या नंतर हांगा ह्या मंटपांत गवळण कालो जाता आणि ते बाल गोपाळाच्या हातांतल्यान ती दही हंडी फोडून तेजो आमी हें करतात, उत्सव मनयतात। तर ह्या मुद्दम ही जे परंपरा आमी दवरल्या ती परंपरा पळोवपाक मडगांवकारांनी मोठ्या संख्येन येवचें अशें हांव सगळ्यांक विनंती करतां। आज ह्या पारंगा हरिमंदिराच्या हांव तुमच्या सगळ्यांक येवकार दिता। दिंडी महोत्सव म्हणून आमी हो 116वो आज सुरवात जाता मनयतले
30 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर पर्यंत. दिंडी ही एक पारंपारीक असो उत्सव जावन आसा की जो 116 वर्सां हांवें म्हणल्या प्रमाणे जाता. ज्याची परंपरा अशी आसा की 1909 स्थापन जाल्ली हे हरिमंदिर देवस्थानचो उत्सव हो आज 116 वर्सां जातात. आनी हाजे इतिहास असो आसा की त्या काळान जे विठ्ठलाची वारी जाता पंढरपुराक, त्या वारीक सगळ्यांनी आमी भाग घेवचो म्हणजे उमेदीन तेन्ना आमचे भक्त मंडळी भायर सरलेले आनी तेन्ना खबर आहा की तेन्ना तो पोर्तुगीज रूल आसलो आनी ते वचून भायर सरले आनी ते पावसाचे दीस आसतात आषाढी एकादशीच्या निमतान आनी ते भायर सरून ते वारकरी तांकां ते भावंडेचेर आडयले कित्याक ते क्रॉस करूंक शकले ना. ते मोठे दुख्ख जालें तांकां परतून आयलें आनी तांणी ठरयलें की त्या धर्तीचेर आमी ह्या गोंयांत हें सुरू करपाक जाय म्हणून ताणें ती एक प्रथा सुरू केली. सुरवातीक जे हरिमंदीर आमचें तुमकां खबर आसतलें की थंय इल्लेशे चाळीन एका रुमान आसले जे शांबा शेटान आमकां डोनेट केल्लो रूम, थंय ताणें फोटो लायलो आनी तेन्नाच्यान ताणें हें भजन सुरवात केली आनी ल्हान प्रमाणान हो दिंडी उत्सव सुरू केलो. पालखी तेन्ना ती एक खांद्यार घेवन लोक अशे परिक्रमा सिटींतल्यान भायर सरून लागले आनी तेन्ना तुमकां खबर आसा सुविधा कांयच नासल्यो, रस्ते लायटी कांयच ना. पेट्रोमाक्साच्या दिव्याचेर दिंडी उत्सव आमी पळयल्लो आहा भुरगेपणान. पेट्रोमाक्सची भाड्याला म्हणटा ती माथ्यार घेवन पेट्रोमाक्स घेवन दिंडी उत्सव जातो. बट भक्ती भावान टाळ मृदंगाच्या नादान भक्तीच्या परिक्रमा जातालो. अशें करून हळू ताजो प्रोग्रेस जायत गेलो आनी त्या दिंडीचें म्हत्व म्हणजे की हें वाडत गेलें. भक्त मंडळी वाडली, देवाचे हे कृपा वाडली, हळू उत्सव वाडत गेलो. आज त्या पेट्रोमाक्सच्या काळांतल्यान आज ह्या आधुनीक जगान LED लायटीच्या प्रकाश ज्योतान आज दिंडी उत्सव साजरो जाता. ही चेंजीस जाल्ल्या. ह्या चेंजीस प्रमाणे आमच्या कार्यक्रमांनी चेंजीस जाल्ले आसात. लोकांच्या रुची प्रमाणे, लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी कार्यक्रम बदलल्या, मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम जातात. आनी जे आज हे नवें देवूळ उबारलें आहा, ज्याची ही जागा 1931 काही भक्तांनी दानशूर व्यक्तींनी हांगा दान केली. ही जागा तशी पडून आसली 1931 ती खूब प्रयत्न जाले. हाजे पयलीं जी आमची समिती आयल्यो प्रयत्न जाले पण ती शक्य जायना. खुबश्यो गोश्टी जाल्यो. नॅचरली तुमकां खबर आसतलें एन्क्रोचमेंट म्हणा कोर्ट केसी सगळ्यो जातल्यो. जेन्ना आमची समिती ही म्हजो 5वो टर्म 5चे फावट निवडून आयलो आसा अध्यक्ष म्हणून. जेन्ना आमी समितीन 2009 जेन्ना आमी हातान घेतली तेन्ना पयली आमी संकल्पना दामबाबा कडेन केली की हें आमी देवूळ बांदतले, आमकां तुमचो आशिर्वाद मेळचो, आमकां शक्ती येवची, देवा आमकां प्रसाद दिलो. आनी तेन्नाच्यान आमी हें काम हातान घेतलें आनी देवूळ हें वेवस्थीत भव्य दिव्य तुमकां दिसता तें देवूळ आमी उबें केलें. ह्या जागेर 2018 बरोबर 2016 काम सुरू करून 2018 कसलीच डिफिकल्टी हें नासतना 2018 हांगा मुर्ती प्रतिश्ठापना जाल्यो, ज्यो विठ्ठल रखुमाई मुख्य मुर्ती आसात. गणपती, संकटमोचन, हनुमान अशी मुर्तीची आमी मोठ्या दवाज्यान प्रतिश्ठापना केली आनी तेन्नाच्यान ह्या मोठ्या प्रमाणान हो दिंडी उत्सव साजरो जायत आसा. पहिली दिंडी अशीच चलताली रातभर. आता कशी रातभर चलता तशी रातभर चलताली अशीच थोड्या प्रमाणात. ते सर्कल त्याच्या मोठे शहरूय नासले न्ही ते तेन्ना तुमकां खबर आहा लायटीची वेवस्था नासली पण रातभर चलताली. दुसरे दिसा सकाळ फुडें दिंडी परत येताली जशी आतांय घडटा जाताली. पण थोडे प्रमाण ती म्हजे कडेन 1947 एक फोटो आसा जे म्युनिसिपालिटी स्क्वेरान हांवें घेतलेलो तेन्नाचो. म्हणजे एक अंत्यक असो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.